सगळ्यांक नमस्कार. आमगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जनाक स्वागत. ही मिगेल फ्रेंड प्रिया अर्शणे म्हण सांगून एर्नाकुळमची प्रियाल एक स्पेशल रेसिपी कोण पळय आम्ही आजी मुष्टी बजो म्हण सांगून वरलेले कणगा कुडको एक बंगबाळ केळे आणि ताका एक बटाटो पुरा जनाल घरकडे सय पुरा एक पण हाडलेले एक कुडक वरता ते पुरा ಒಟ್ಟು करून घालून एक स्पेशल एक रेसिपी प्रियाली हांव ते एक सान एक कणगा कुडको एक न केळे आणि एक बटाट पळयाचे हांगा पातळ पातळ स्लाइस करून चिकी दिगशी करून शिंदून घेतला. तिन्ही भाग शिंदून उदकां भितर घाल सोडचे आणि लायक करून क्लीन करून धुवन घेवचे. ते धुवन आतां हांव एक बाउलां भितर काडटा. आतां हाका एक जावका जाल्यार तितलें मीठ घालचें. हांव हांगा एक चमचे मिठा पिठी घालला. ते आमी कितलें फोड शिंदला पळय ताका धरचे तितलें मीठ लावन एक 2 निमिश दवरता हांव हांगा. आनी हाका तर्ण मिरसांगे कोचोलू आनी चडतोची करबेव घालता. आनी हाका कितले जावका तितले आमकां तिखसाण्याक कितले मिरसांगे पिठी जावका पळय तर्ण मिरसांगे कोचोलोय घालना आमी. त्या वेळी मागीर आमकां मेळटा तोंडान तूं. आनी हाका जावका जाल्यार तितले परंबळाक चडतीची हिंगा पिठी घालची आनी हें पुराय लावन करून मिक्स करून घेवचें. प्रियान एर्नाकुळम आसचे. प्रियाल मेन हॉबी कुकिंग भारी लायक करून कुक करती. तिगेले एक कुकिंग कॉलम केरळचे मलयाळम ऑनलायन पेपर मातृभूमी वीकली कुकिंग कॉलम जावन येता असं. आतां पळय हाका चण्या पीठ घालता हांव धरची तितलें चण्या पीठ म्हळ्यार आमकां बायंडिंगाक कितले जावका पळय ते अशी मुष्टी बांदून भज तोळू येवका आमी पियावा भज आनी तळटन येत पळय तशें आमी आतां मीठ लावन दवरला देखून हाका उद्दा सोडता. ते देखून चिकी चडतेची चण्या पीठ घालका थोडे 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 घालून फापून घेवका आनी ते कंप्लीट बायंड जावच्या कितले जावका पळय तितले चण्या पीठ हाका घालून घेवचें. ते आमकां अशें मिक्स करता कळटा. आतां तेल्ला सोडू हद जेल्वे मुष्टी बांदू जेल्लो नांव मुष्टी भज न्हय ते मुष्टी बांदू जेल्लो म्हण आमकां ते मिक्स करतना कळटा. मागीर हांगा मीठ मिरसांग पुरो पळोवन घेवचें. ना जाल्यार वापस जाय जाल्यार चण्या पीठ घालचें. कितले जावं म्हाका हांव हांगा एक समज 1 कप भर चण्या पीठ धरला म्हाका हांगा. लास्ट हांव हांगा हे प्रियाल रेसिपींत ना म्हाका अशी दिसल्या चिके क्रंची जेवो म्हणून हांव समज 1 चमचे तांदळा पिठ्यांक मिक्स करता. हाजे निमित्त भजाक लायक क्रंचीनेस आयला. आतां पास मिक्स करून घेता. आतां लायक जाला मीठ मिरसांग पुरा करेक्ट जाला. हांगा पळय नारलेल तेल सम तापोवन घेतला. लायक तापील तेल्लां भितरी सम अशी मुष्टी ना अशी करून भज करून घालून घेवची. आख्खे एक पर्टिक्युलर एक शेप म्हण ना आमी पियाव भज घालता पळयाची तशी हातान अशी 4 बोटान काणू अशें करून हे तेल्लां भितर घालचें. लायक तापील तेल्लां भितर घाल्ले कुडले चिक्की उज्जो सान करून दिवका. ते आतां शिजून येवका येता म्हळ्यार पातळ स्लायज ओग्गी 2 निमिश भितर शिजून येता आनी पुरो लायक ओग्गी शिजचे आसचे तातूंत भितर कणंग केळे आनी बटाटो पुरो एका एकूल एका शिजवण पळय लायक करून ते 2 सायड एकड तेकड परतून घेवन तोंड काडलें घम पुरमळेच्या सुरजल वासरेंत भितरी. हे एक भजाची स्पेशालिटी कसं म्हणून तुमी करून खावन पळयात तेन्ना तुमकां कळटा. कशें म्हळ्यार एक सायड आसूंक ना आमी एक बायट खातना आमकां बटाट मेळना बटाटा फ्लेवर येता म्हण जाल्यार नेक्स्ट बायट खातना आमकां कणंग मेळटा ते कणगा एक टेस्ट येता. वापस खातना आमकां केळे मेळच्या पुरो तेन्ना ताजे एक टेस्ट येता. तशी तिन्नी ते सॉफ्ट आयटम घालून एक भज करतना ताका एक डिफरंट नमने टेस्ट म्हूण येता एक फ्लेवर म्हूण येता. घ्या तुमी गेल्यार एक घाण भज तोंड काडलो अशें आनी मागीर 4 रेडी जाला. आतां हुनू भज तोंडा उद्दा येता ना भायर जोर पावस येता ना असं जाल्यार रुची भज तोंड खावचें भारी लायक जाता पळयाची. आतां हांव एक घाण तोंड काडटा. तुमी पुरो कोण पळयाचें आसलें एक सुपर डीश असल पुरो रॅर डीश आसा तिगेले बापा माना केल्लें काय मोस्टली म्हाका दिसता कांय बापा माना फुडें कांय अशी वरलेल पळयता आमी कसले कार्यक्रमांनी हाडटना सन कुडकी पुराय वरलेल ओट्टू घालून एक भज ट्राय करून आसतलो. ते वेळी पळय सॉफ्ट आयटम्स ओट्टू घाला पळयाची कितले लायक पळोवच्याक भारी चंद दिसता. लायक क्रंची आसा बायलान भितर लायक सॉफ्ट आसा आनी पुरे पशी ते करबेव आसा पळया ते आमी खातना ती तर्ण मिरसांगे कोच्चोलो आनी ते करबेव खावच्याक मेळटा ताजे एक फ्लेवर भारी लायक येता. तशें तुमी पुरो जण ट्राय करून पळयाची. प्रिया तुका मस्त थँक्स ही रेसिपी दिलेल्याक. तुमकां व्ह्युअर्स आय तशीच तुमी करून तुमगेले व्ह्यूज कमेंट सेक्शनाक घालायची. सगळ्यांक धन्यवाद.